Gorman haun sorlolo, bodai infulolo, sokla porunata, problematicata, kaklut mochi. Kaklut moshiko, kaklut moshiko, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या आन्सेसांव फेर्नांडीस हेच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. आमची हेर सगळी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आयच्या दिसा खेरीत भाशेन मागुया सगळ्या 10वेच्या आनी 12वेच्या भुरग्यां पासत. 10वेची भुरगीं आपल्यो परिक्षा आयज सुरू करतात आनी 12वेच्या भुरग्यांनी आपल्यो परिक्षा सुरू केल्ल्यो आसात. तांच्यो ह्यो परिक्षा बरे भाशेन जावंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ खेरीत भाशेन दी म्हूण मागुया. सगळीं जीं कोण बरीं नात तांचेय पासत आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. जेजू कसो कोश्टांत मोरनांत ताका घालचो, मरण कशें ताचेर हाडचें, ह्यो माडण्यो फारिसी आनी धर्मशास्त्री बाबा भयणीनो करताल्यो. आनी जेजू आपूण ह्या संवसारांत मनशा खातीर आयलो, मनशाची सोडवण करूंक आपूण वावुरता आनी मनशा पासत आपलो जीव प्राण ताणें दिवंक जाय म्हूण येवजण तो बापा सोबे आपली दिसपोटी मागण्यांत तो सारतालो. जेजू आमकां पातोक नासतना सगल्यांक सोडूंक ह्या संवसारांत आयलो जाल्यार आमी सगळीं पातकी ह्या संवसारांत जियेतना उदीक आनी उदीक आमचें पातकां मेकळें जिवीत जिवंक आनी उदीक आमच्या जिवितांत बरेंपण आसा तें सोदून आमी काडूंक ताचे सारकी आमी जावंक वावरूंक ह्या मिसान कुतकुत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या सगळ्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच सांगपाक मारी सगळ्या आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, मनशाची सोडवण तूं निरंतरी करताय, तरी ह्या काळार अदीक भरपूर कृपेन तुजे पोरजेक तूं दादोशी करताय. तुजे विंचून काडलेले पोरजेचेर प्रसून जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी नव्यान जल्मल्यांत आनी नव्यान जल्मुची आसात त्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान राख आनी सांबाळ.
आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, इस्रायलाची भुरगीं ज्या ज्या देशांत गेल्यांत थंयची तांकां भायर काडटलो. जोळी मोळी शिंपडल्यात तांकां जमा करतलो आनी आपल्या काशा देशांत परतून हाडटलो. ह्या म्हज्या देशांत इस्रायलाच्या दोंगराचेर हांव तांचें एकूच राष्ट्र करतलो आनी सोमेस्तांचेर एकलोच राजा राजवट चलयतलो. 2 राष्ट्रांनी आनी 2 राज्यांनी तीं दोशी आसची नात. कुड्ड्या देवांची बोजवण करून आपल्या नश्ट्या कर्तुबांनी वो दुसऱ्या कसल्याच पातकांनी ती बोश्टोवची नात. तांणी जायते पावटी म्हाका नाकारला, तांतूंतली हांव तांकां निवारतलो, तांकां नितळ करतलो. ती जातली म्हजी परजा आनी हांव जातलो तांचो देव. दावीद म्हजो सेवक तांचे राजवट चलयतलो. सगल्यांक एकूच गवळी आसतलो. ती म्हज्यो आज्ञा सांबाळटली आनी हांवें दिल्ले कायदे पाळटली आनी तांचे प्रमाणे चलतली. जो देश हांवें म्हज्या चाकरा जाकोबाक दिल्लो आनी ज्या देशांत तुमचे पुर्वज जियेताले त्या देशांत ती जियेतली. ती तांची भुरगीं आनी तांच्या भुरग्यांची भुरगीं थंय जियेतली सदांकाल. आनी दावीद म्हजो सेवक तांचो फुडारी जातलो. तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो, सासणाक तोखपाचो करार. तांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो आनी तांचे मदें सदांकाल म्हजें पवित्र बिराड करतलो. तांचे वयर म्हजें तिकाण करून हांव जातलो तांचो देव आनी ती जातली म्हजी परजा. आनी जेन्ना तांचे मदें सदांकाल म्हजें तिकाण आसतलें तेन्ना राष्ट्रांक कळटलें की इस्रायलाक पवित्र करता तो सर्वेस्पोर हांवूच. देवाचें उतोरें. देवाचें आमचो जबाब. गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. परतून म्हणुया, गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिंपडायलो तोच ताका जमा करता. जसो गवळी शेळ्यांक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब. गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलिश्ट राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मारतलीं. सर्वेस्पराची उत्तम देणी भोगूंक ती एकठांय जातली. जबाब. गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां आनंदान नाचतलीं. तरणाट्यांक तशेंच म्हाताऱ्यांक खुशालकाय भोगतली. तांचें रुदन संपोवन तांकां हांव संतोश करतलो. तांकां बुजवण दितलो. तांची दुखाबरीत काळजां आनंदान भरतलो. जबाब. गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. उद्गार. तुमची सगळीं पातकां झाडून उडोयात म्हणटा सर्वेस्पोर, आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मन घोडात.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआवां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसुया. जेजून केल्लें तें पळोवन मारेशी आयलोल्या जुदेवांतल्या जायत्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. पूण तांचे भितरल्या कांय जाणांनी फारिसेवांशी वचून जेजून केल्लें तें तांकां कळयलें. म्हणटच परम याज्ञिकांनी आनी फारिसेवांनी आपली सभा भरली. ताणें म्हणलें, हो मनीस जायत्यो कुणां करून दाखयता आनी आमी कितें करता? आमी ताका असोच सोडलो जाल्यार सगलो लोक ताचेर विस्वास दवरतलो आनी रोमी अधिकारी येवन आमच्या देव मंदिराचो आनी आमचे पोरजेचो भस्म करतले. तांचे मदलो एकलो कायफास नांवाचो त्या वर्साचो परम याज्ञीक आसलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कांयच समजनात. सगळ्या राष्ट्रांचो भस्म जावचे परस पोरजे पासत एकलो मेल्यार अदीक बरें म्हूण तुमी समजनात. हें ताणें आपल्याच मनांतलें म्हणलें ना, पूण त्या वर्साचो परम याज्ञीक कसो ताणें अशें बाकीत केलें की जेजू पोरजे पासत मरचो आसलो आनी न्हूच पोरजे पासत देवाच्या आयज पयस शिंपडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक करचे पासत. त्या दिसांतान ताका जिवेशी मारूंक ते येवजिताले. देखून जेजू जुदेवा मदें उक्तेपणी भोवना जालो. पूण थंयसरलो भायर सरून अरोण्या लागीं आसलेल्या प्रांतांत एफ्रायम नांवाच्या शारांत गेलो आनी थंय आपल्या शिसां बरोबर रावलो. जुदेवांची पासकाची परब लागीं पावलोली. आपली शुद्धी करूंक जायतो लोक गांवांतान जेरुसल्याक गेल्लो. तीं जेजूक सोदतालीं आनी देव मंदिरांत एकामेकाक म्हणटालीं, तुमकां कितें दिसता? तो परबेक येतलो की ना? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां कायफास परम याज्ञीक त्या वर्साचो एक बाकीत करता आनी तो म्हणटा, सगळ्या राष्ट्रांचो भस्म जावचे परस पोरजे पासत एकलो मेल्यार अदीक बरें. हें तुमी समजनात. जें बाकीत एजिकेल प्रभाद्यान आपल्या ह्या राष्ट्रा वयर सांगलेलें की एक राष्ट्र जातलें. इस्रायलाचीं भुरगीं जीं देसांत आसात, गांवांनी आसात, तीं सगळीं जोडी मोडी शिंपडल्यान तांकां जमान देव करतलो आनी आपल्या काशा देसांत तांकां हाडटलो. हें बाकीत सगळे आदल्या करारांत आसलें तें पूर्ण जावचे पासत जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी जेजू बाबा भयणीनो आपले पोरजे पासत आपलो जीव दितलो म्हूण आदी फुडेंच करून दवरलेलें. कायफास किरीत भाशेन हें बाकीत आपल्या वस्तुंगी न्हय, पूण ताका त्या वर्साक परम याज्ञीक असो कितें तरी सांगूंक जाय आसलें आनी देव बाबा भयणीनो पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे परमण ताचे मतीन घालता आनी तो हें बाकीत म्हणटा की एकल्यान कोणें तरी सगळ्यांक पासत जीव दिवचो. म्हणटकूच तो सगळ्यां पासत जीव दितलो आनी ह्या पोरजे पासत आपूण मरून तांची सोडवण करतलो. म्हणटच न्हूच पोरजे पासत पूण देवाच्या आयज पयस शिंपडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक करचे पासत तो आपलो जीव दितलो. भाव भयणीनो, भाग्यवंत आगुस्तीन हाचे वयर बरोवन काय बरें म्हणटा, जेजू जावन आसलो देवाचो बरवंसो. तो जावन आसलो देवाचो मोग. पातक नासतना सुद्दां ताणें आपणाचेर मनशा कुळाचें पातक घेतलें आनी आपूण कुर्सार उमकडून त्याच देवाक आपली बोली करून सोडवून मनशा कुळाक ताणें जोडून घेतली. मनीसकुळाचो देव इतलो मोग करतालो आनी मनशाची सोडवण जावंक देवाची येवजण आसली. म्हणटच कोणाक बोली कसो देव दितलो आसलो काय? देवान येवजिल्ले प्रमाणे मनशा कुळाचेर ताणें बावाट दवरलो, बरवंसो दवरलो, करार केलो. पूण मनशानो करार मोडलो आनी मनीस आपल्या वाद्याचो जालो. म्हणटच देवा लागीं आनी कसलीच बाबा भयणीनो येवजण दुसरी नासली, पूण आपल्या एकल्याच पुताक अर्पण कशें मनशा कुळाक दिवंक. आनी हेंच करूंक देवान बाबा भयणीनो येवजिल्लें तेन्ना आपल्या एकल्याच पुताक ताणें अर्पिलो आनी ह्या पुतान देवाची येवजण बाबा भयणीनो पूर्णपणी आपल्या जिवितांत साकार केली आनी आपूण कुर्सार मरून आमकां सगळ्यांक सोडवण फावो केली.
जेसू बाबा भयणीनो आमी ताच्या कुश्टा मरणाचो फाल्यांतान उगडास करतले. हें सातोडे आमी करता आसतना कितें जेसू आमच्या पातकां पासत न्हय पूण आख्या मनीसकुळाच्या सोडवणे पासत जेसू मेलो. जेसू मरून आमकां सोडयली आनी पुनर्जिवन जावन आमकां परतून बापाचीं भुरगीं केलीं. हें व्हडलें देणें आमकां फावो करतना आमी सगळीं बाबा भयणो आमच्या आदल्या जिविताक मरूंक परतून एकदां नवीं मनशां कशीं जिवंक तो आमकां उलो मारता. आमी सदांकाल आमच्या जिविताची नवसणी करूंक वावरुया आनी देव दिता तें जिवीत जिवंक ओदीक ताचें राष्ट्र ताचें राज ह्या संवसारांत आमी विस्तारूंक वावरूंक आमकां सगल्यांक तीच उर्बा आमकां सगल्यांक स्फूर्ती दी म्हूण खतखत्यान मिसान कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेवया C26 पेज नंबर 39. C26. निर्मोल बेटुल्या सोर्याची सोम्या चेसून ती गोडलोली ताचे कोण आपले मास्रोगो ताणे पोसूक आमच्या म्हज्या भाव भयणी म्हजें तुमचें बलिदान सूर पुदुदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सूर पदवीदारान सासणाचे देवा तुजें नांव उचारून पवित्र स्नान घेतोल्यांक नवें जिवीत दिवंक सासणाच्या जिविताक तूं तयार करताय. तुज्या चाकराची दानां आनी मागणी मानून घे आनी तुजेर विस्वास दवरतल्यांचे अंतरेक सुफोड कर आनी तांची पातकां धुवन काड. आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयन सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर कडेन सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची कुडीक आमी दोणवण दितना अगुणाचेर तूं बोड मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याची सुदेशीन देवदूत आनी सुर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताडे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उंच सर्गीं तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सय उंच सर्गीं तुका सय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्यानी सासणी कोर्राचें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थाचो गूट परगोटुया जेसू मेलो जेसू शिवोन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू शिवोन जाला जेसू नव्यान येतलो बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवोनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अशिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन्न देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळान रगो शिवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्शिवोनपणाचो परवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्या समेस्तांक तुजें पोर जोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माये सांगती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरता आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदोद आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सुरुंडराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या नांव पवित्र जावं शेरास आमकां तुजी खुशी सर्गा जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें फुडें दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान अत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन तांगणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे जे पवित्र सभेच्या बाबाटाची दिसगा जी खुशी परमे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं माय मोगन एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिरे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिरे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुगली आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमया खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन जेजू बऱ्या गवळ्या जेजू स्वादीक पोल्या सोदीत हांव तूं देवलो सोदूंक म्हाका आयलो जेजू बऱ्या गवळ्या जेजू स्वादीक पोल्या
Sotum Macailoi Ole Autisheri Tuca Sucon Keli Tucetai vor maga Pois soru Sodnaka Pole Autisheri Tuca Sucon Keli Tucetai vor maga Pois soru Sodnaka प्रार्थना मोहिमेवंत देवा आमच्या मोगाळ बापा जेजूच्या भोव पवित्र रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय ताचे वरवीं देव सैबाचे आमकां वांटिली कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं Amen. आज सांजे आमचे फिरगोजेन सांतोस पासूस मिसाचें बलिदान शर्मांव पुरसांव आनी उपरांत वेरोनिकाचें गायन बुधवारा दिसाक 13वेर वेदी सेवकांची जमात आसतली 5 वरांचेर जी कोण नवे वेदी सेवक चेडे आनी चेडवां जॉयन जावंक सोदतात तांणी आमचे कोचेरींत येवन आपले नांवां दिवचीं नाजाल्यार स्टेफनी लुकस हाचे कडेन नांवां दिवचीं म्हूण आमी मागता सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येत क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे गोड उपकार गायन घेवया I-15 पेज नंबर 126 I-15 कितलो